आम्ही GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण, वेद अध्ययन, कला आणि व्यापारांतून निपुण हांकां गोंय काणगेंतले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कोडयाळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतून GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. संसाराचे सर्व GSB भाव भयण्यांक मिगेल नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणै. कर्नाटकचे अगदी मलगडो GSB सेवा संस्थ जावन आसचे कोड्यलाचे गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ हांनी घडवून हाडचे आमी GSB कार्यावळीक तुमक सर्वांक मोगान येवकार आणि स्वागत. आमी GSB ह्या श्रृंखलेचे 6वे उपख्यानाक आमी आज येवन पावल्याची. आज आमगेलो टू गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ कोडियल हाजो अध्यक्ष जावन आसचे प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांनी उपस्थित आसाची. डॉक्टर मामा तुमकां येवकार आणि नमस्कार. गौड सारस्वत लोक शिक्षणेंतू भारी शाणे आशिल्लेची आणि आर्थिकायेंतू बळवंत जावन आशिल्लेची म्हणून आमी आयकलात. आज आमी तांगेल साहित्यक क्षमताय कशी आशिल्ले म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ माहिती घेवया. भारतीय प्राचीन इतिहासाप्रमाणे वेदकाला सुकुनूची साहित्याची उगम जाला म्हणून आमकां कळटा. सारस्वत समुदायाच्या ह्या साहित्यक क्षमताय कशी आशिल्ली आणि कितले आशिल्ले म्हणून आमी आजी डॉक्टर मामाला नेमगुया. आता आम्ही साहित्यिक क्षमता म्हणताना कल एक साहित्य जावका कल आमगे लागी खूब आशिल्ली प्राकाद कुनूची अश म्हणून इतिहासांत कळटा. ताका पूरक जावन सुरवेक एक साहित्य रचन जावका. आता आमी GSB सारस्वत लोक साहित्या भितर आशिल्ले जाल्यार खंयची भाशेर आमी साहित्य रचयता आशिल्ले अश म्हणून प्रश्न आमगेले मनांत एक दुबाव म्हळ्यार एक प्रश्नार्थक जावन येता. कोंकणी आपणायलें आमगे मातृभास कोंकणी जाली ताजी पळयलें आमी तरी वेदकाळांत कोण आशिल्ले लोक जाल्यार त्या वळखंचे साहित्य कसं साहित्य रचयता आशिल्ले. आता तूं सांगलें वेदकाळांत कोणूची सगळे संवसाराचे अगदी मलगड अगदी पूर्वांतून साहित्य म्हळ्यार वेद साहित्य ऋग्वेद अति पूर्वाचे अशें म्हणून सगळे जगत्यांत लोक मानतात. आनी आमी त्या काळार थंय सरस्वती न्हंयच्या तीरार आमगेले पूर्वज थंय आशिल्ले. तावळी हे वेद रचनेंत हांतू भितरी आमगेले एक सांगूंक एक अंग आमगेले एक अंश आमगेले एक योगदान आशिल्लें म्हणून खरें. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारय वेदांत उपनिषदांत तदनंतर उपनिषद. आता ही साहित्य पळयल्यार आमी ही साहित्य क्लिष्टकर सामान्य मनशाच्यान समजून घेवचें जायना. ताका चांग प्रशिक्षण जावका चांग विद्य जावका. आता वेदात उपरांत आमकां उपनिषद दिसतात. इतले उपनिषदांतूय हांव 2 उपनिषदांत नांव सांगता. एक कठोपनिषद आणि एक चांदोग्य उपनिषद. ही 2 उपनिषदांतूय खूब आध्यात्म चिंतन अशी आमी सांगता जाल्यार हांत भितरी आमगेलें योगदान आशिल्लें म्हणून आमी एक धैर्यार विश्वासार गौरवार आमी सांगेत आमगेलें तावळ आमगेलें साहित्य तशी आशिल्लें आनी हें खरें. तशी आमकां ती वेदकाला सुकुनूच आमी मस्त क्रियाशील जावन आशिल्लेची आशिल्लें म्हणून एक सांगच्याक साध्य आसा. मुखावेल प्रायः आमी आतां आमी सांगता जाल्यार गोंया भितर आमी एक साहित्य रचयलें आनी तें कोंकणी साहित्य आशिल्लें. आमी आपणायली भास आवय भास म्हणून केलेलें. आता सरस्वती न्हंयचे तीर आसुकून परशुरामान हांकां GSB समुदायाक सारस्वत समुदायाक गोवा हाडले गोमांतका हाडले म्हूण तुमी तुमगेले फुडले उपाख्यानांत सांगिल्लें आसा.
तशें जाल्यार तांणी ह्या कालघट्टांत म्हणजे मेडाइवल पिरियड म्हणटा न्हू ह्या कालघट्टांत तांणी कशा नमनेचे कृषीचे उगम आय मीन साहित्य कृषीचे उगम जेल्ले म्हणून आता आमकां हो प्रश्न सहज जावन दिसता. वेद काळात एक साहित्य गोवांत आमगेलें कोंकणी साहित्य आज दोनच मध्येंत हो न्हू प्रश्न आता वय हे आमी हिंदुस्थानांतू त्या काळार कसं साहित्य आशिल्लें अशें म्हणून तर आमकां कळयलें रे. आमी एक सांगता उदाहरण दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्या असले एक अपूर्व ग्रंथ ही पूर्ण संस्कृत साहित्याचे हे अपूर्व ग्रंथ आणि कलाकाराले आणि साहित्यकाराले विचार प्रमाणे एक साधारण 5 शतमानामध्ये धाडले हे ग्रंथ. आज मेरेन आमच्या सारस्वत लोकाले घरांतून नवरात्री भितरी देवी महात्म्याचे पठण जाता म्हळ्यार त्या काळार कोणूच आमी तांतू भितरी मेळनाशिल्ले म्हणाले एक आमकां निदर्शन ते आमकां पळोवच्या मेळटा. तूं आनी मुखार यो आणि त्या काळार कसकस संस्कृत साहित्य आशिल्लें. आता राजतरंगिणी म्हणाले कल्लण म्हणल कवीन बरयलें काश्मीर रायाले इतिहास. हे काश्मीरा आशिल्ले हे पंडित हे पुराय सारस्वत लोक आशिल्ले अशें जावन असल साहित्यांतूय आमगेलें योगदान आशिल्लें अशें म्हणून दिसता. आनी चड पळय बिल्हण म्हणून कवी आशिल्लो. बिल्हण कवीन रचयिल्लें चौर पंचाशिका हे पुरो पळयत आमकां कसं दिसता हे ते मध्यांतून समय आसा पळय वेद काळात गोंयांत येत असं खूब साहित्यांतून आमी खरे जावन आशिल्लेची म्हूण. तूं एक पंचतंत्र काण पळय कसलें एक व्हड साहित्य तें तागेले ताचे रचयिकार कोण विष्णू शर्मा. आज आनी आमी आसा आमगेले पळय शर्मा आसाची मुखावेलो आमी गोवा पळोवप तसलो विष्णुदास श्यामा शर्मा म्हण तागेलें नांव आशिल्लें म्हणटात आनी अशें कसलें सांगता म्हळ्यार असले बरें साहित्य त्या वेळार संस्कृत भाशेंत आशिल्ली कितकी आनी थोडे प्राकृत भाशेंत आशिल्ली कितकी पूण हांत भितर आमी मेळनाशिल्ले आमगेलें योगदान आसता का म्हणून आमी स्पश्ट करूंक हांव इच्छा पावता. हे वेद कालांत उपयोग करचे आशिल्ले तसले नातल्यार वापरचे तसले कसले शब्द आतां आमी आतां वापरता गी हा होय मग तसल पळय आता 2 शब्द आज बी आमी वापरतात कसल म्हणून म्हळ्यार अपार्टमेंटा घरावर बिलांक कळना एक घर जावन आसता पळय वटार जावन आसता तसले हांकां आनी आमगेल्यासून म्हापशीचे फाटले खंयचे ते एक माती आशिल्लें दुसरें माती आशिल्लें आनी फाटीक गेले तशीचे आमगेले तांगेले पूर्वज आशिल्ले तांणी 2 शब्द वापरता आशिल्ले. एक कसं म्हळ्यार मायदर आनी दुसरें कसं म्हळ्यार फुयदर. हे आम्ही शब्द वापर तू ऐकून असू का सांगसतानपणे ऐकून असू का आध्यात्मिकपणे ऐकून असू का ते कसं माय घर आणि फुई घर अशें शब्द येयलो. घरात कोणायन ते माता ग्रह हांव सुनासूचे घराचे म्हापशीचे अंग म्हापशी पार्ट आणता आमी थंय 3 आसचे 3 ते पळय घर पळोवन घेवन 3 येद्राचे बाप सुन ताणें यज्ञ करची जागो तो ताणें शिक्षण दिवची जागो तो तागे शिष्यांनी गांवच्या लोकांनी तागे लागी विचार मंथन करच्याक तागेलो प्रश्न निमगुच्याक येवचे तसो ते फुयदर पिताग्रह अशें म्हणून शब्द हे मंदर के माधव पै म्हणाले एक आमगेले कोंकणी मामान हे सोदून काडून आमकां दाखयली. म्हळ्यार वेद काळा आशिल्ले ते रीती आज मेरेन आमगेल्यान आसा अशें म्हणून स्पश्ट जाता. आतां आमी GSB ह्या शृंखलेंत एक सान विसव आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांत निपुण हांकां गोंयकाण घेतिल्ले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कुड्याळाक हांगा तांणी आयलेच. ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. उडतर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीर व्यंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींत GSB सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. आमी GSB
ह्या कार्यावळीक तुमक सर्वांक वापस स्वागत आसा. आता मी आजी जीएसबी समुदायाच्या साहित्यिक क्षमता एक कशी म्हणून उलयता आशिल्ली. आता डॉक्टर मामा आम्ही गोंया येवन सरस्वती न्हंय सुकून गोंया येवन आता ऑलरेडी 1500 सुकून 2000 वर्स जावन आसतले. वय. ताचे मागीर आमी कोंकणी भास उपजायली. मागीर आमगे कोंकणी साहित्यिक क्षमता कशी आशिल्ले. पळय न्हू मग आता आमी पळयतना एक मध्येच एक वेळ जावन गेलो. आता आमी एक भास वाडोवन हाडटा आसा. ते भाशेन नवे साहित्य करका नवे रचन करका म्हणटना कितले क्षमताय जावका म्हणून आमी चिंतुका. कित्याक म्हणारी आज तुका कितले शिक्षणाक व्यवस्था आसा. शाळा कॉलेज जाय तितले आसा. ट्युटोरियल आसा पुराय आसा. टीव्ही आसा पुराय आसा. लॅपटॉप आसा पुरो आमकां शिकच्याक पुरो आमकां सवलत आसा. तावळ कसं नाशिल्लें तावळ कांय नाशिल्लें जाल्यार थोड्या लोकांनी साहित्य रचोवचे यत्न केले अशें म्हणून आमकां इतिहासान दिसता. आतां पळय दोनूय हांव तुका शासन सांगता. एक शासन बाहुबलीले श्रवण बेळगोळाचें ते शासन ते बाहुबलीले पाया मूळ हातून ते गंगराजा कराविले म्हणून गंगराजान करयले म्हणून एक आसा. ते 981 म्हळ्यार 1981 AD आज 1000 वर्सांसून चड जाले. ते कोंकणी भाशेर बरयलें आसा अशें म्हूण म्हणटात. तशीच नागेशी देवळांत भितरी 1143 कितकी काय म्हळ्यार 1143 इसवी भितर बरयलें कोंकणी शासन आसा. आता आमगे शासन ಬಗ್ಗೆ आमी उलोवचें आमगे उद्देश न्हय जाल्यार ही शासन बरयलें बरप आशिल्लें म्हणून जालें जाल्यार ती रायान बरयलें. सामान्य मनशाल साहित्य न्हय तें तसोन तें खूब मेळनाचें. हगूर 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 मुखार गेल तशीची 16व्या शतमानांत येतना आमकां प्रखर जावन आनी निखर जावन कोंकणी साहित्य आमगे दोळ्यार दिसता. तातूंत भितर एकलो व्हड साहित्यकार आशिल्लो कृष्णदास श्यामा. हो कृष्णदास श्यामा केळशी देवस्थाना भितर केळोशी ते उतरां भितर केळशी अशें म्हणून म्हणटात. तो थंय बसून हे प्रत्येक भाशेंत कशें म्हणून म्हळ्यार साहित्य सुरवेक रचयतना वेद पुराण हातुंतलीच कथ येवची मागीर येवची देवाल विशयाची वय हातूंत भितर येवची चड. ताणें तशीच रामायण महाभारत अशी परत ताणें रचयलें अशें म्हणून आमकां इतिहासा भितर कृष्णदास श्यामा नांव आयकलां की कृष्णदास श्यामाक कोंकणीचे आदि कवी म्हणटाची. आता आम्ही वेगळे वेगळे भाषेंत पळयल्यार प्रति एक भाषेंत तंगतंगेलेच एक नमुनेचे तंगतंगेले एक आलोचने विचार घालून तांणी रामायण महाभारत पुरा बरयला. तशीच कोणी कोंकणी साहित्यान म्हणजे कोंकणी भाषेंत कोणी रामायण महाभारत बरयला गे ते जावन सांगलें तुका. पयलें तर कृष्णदास श्यामान रचयिल्लें हे महाभारताचे आनी रामायणाची काणयो तो बरोवन लोकांक ताची कथ सांगता आशिल्लो. तो बरपी तोची सांगपी तोची सांगचे ताणें हरिदास अशी ताणें ते एक काम केलें आसा. तसो लोकांक हाडे प्रभावी जावन तागेल मस्तिका भितर तांकां ही काणी बरी बैसून आसता. ताणें सांगिल्ल्यो ह्यो काणयो लोकांक सांगच्या सुरू केली भायर. ती सांगून 1 2 3 पिळगी थंय वतना त्या वेळार ते मागीर पोर्तुगीज आयले. पोर्तुगीज मिशनरीच्यान थोड्यांनी आयकलेच कसली मधुर भास मोवाळ भास आयकून दिसता. ताजेर तांणी कसली की काणी सांगताची म्हूण तांणी कसले केलें तागेलो बैसून ह्या लोकांक बैसून ती काणी बरोवन घेतली. बरोवचे तांकां कांय आमगेले नागरी लिपी येतवे ना. तांकां येवची खाली रोमी लिपी मात लॅटीन म्हणटा ती तांगेली पोर्तुगीज भास बरोवची लिपी. त्याच लिपी ते काणी ताणें बरयले आनी ताणें ती शेखर करून दवरले भितर दवरले त्या. ते 100 वर्सां उपरांत ताणें बरयले पोर्तुगाला पावले. पोर्तुगाला ब्रागा म्हणलें एक शारा भितरी आज मेरेन ते दोनी लोकांनी गोंयांत करून हें सोदून काडून ताजे पुस्तक परतून नागरी लिपीर बरोवन आज प्रकट केलेलें आसा. एक प्राचीन भारत अशें म्हणून काणी बरयलें आसा. रॉकी मिरांडा म्हणलें एक व्हड एक विद्वांसान केला. तशी प्रताप नायक म्हणल्यार अनेक विद्वांसान महाभारताची काणी कशी परतून करून ते प्रकट केलेलं आसा. ही चाल तितून आसा. आता कोंकणी भाषे 4 वेगळे वेगळे लिपी आशिल्ल्या कोंकणी भाषेक 4 वेगळे वेगळे लिपी आशिल्ल्या म्हणून आमी आयकून आयल्याची. हाजी विशयार तुमगेले विचार कसले म्हळ्यार एक भास तशी म्हणून म्हळ्यार संवहना खातीर एक भास ती कशी बरयत. एक उदाहरण सांगतले रे तूं बंगाल प्रांतांत आसतले रे बंगालांत तूं राबून आशिल्ले रे तुगेले संबंध
काही तमिळनाडू करून राबता जाल्यार तुगोलोटू तो ते ऐकून घेवन ती बंगाली भाषा तमिळ स्क्रिप्टार बरयता वय त्यामुळे येवची भाषेत बरो का येवची स्क्रिप्टार स्क्रिप्टार वय स्क्रिप्ट येवची स्क्रिप्टच पण ताका लिपी वय. ते लिपीर तो बरयता ताजे अर्थ कसं म्हळ्यार बंगालीची लिपी तमिळ म्हण नाही वय कळलं वय. आणि तमिळनाडान तू 3-4 जनरेशन देखून माती देखून बंगाली लोक आयले म्हण जाल्यार तांणी आत्ता ते बंगाली लिपीर ते तमिळ शिकताची म्हण जायना तांचे बंगाला देखून येयले वय एक तमिळ लिपीर बंगाली शिकता म्हण जायना प्रत्येक भाषेक तांकां गेले लिपी. एक तांकां गेले एक लिपी म्हण आसा स्वीकृत आणि सहज लिपी म्हण आसा आमगेली कोंकणी भास संस्कृत आणि प्राकृत देखून उपजलेली ताची सहज लिपी देवनागरी हांत भितर कांय दुबाव ना आणि त्या खातीर रुपये नोटाचेर कोंकणी शब्द कोंकणीचे आंकडे नागरी लिपीर बरोवन आसा दुसरी लिपीर ना हें स्पश्ट आणि आज साहित्य अकादमी न्हय ताका भोवमान दिवचे म्हळ्यार प्राइज दितात न्हय वेगवेगळ्या हाका भाशेक कोंकणीक देवनागरीर बरयल्यार मात दिवचे दुसरी लिपीर दिनाची गोवा इन्क्विजिशन वेळारी स्थानीय भाषेचे साहित्य बरोवचे या वाजूचे निषिद्ध आशिल्ले अपराध आशिल्ले म्हणून आमी आयकल्यात वय तशें हांव न्हू त्या काळांतू आसूचे साहित्य या वेळारी स्थानीय भाषेचे आसूचे साहित्य पुरा तांणी नश्ट केला आणि नातले जळोवन घाला म्हणून आमी आयकल्यात हाचे विशय तुमगेले आता त्या इतिहासा भितर येवन गेला खरेची पूर्ण ते गोष्टशिनीची खबर ताची पुरा ज्ञान आता लोकांक आसा त्या वेळार अशें साहित्य कांय थंय कांय ना जाल्यार आमी मुखार येयली तशीची 17व्या शतमानांतू 18व्या शतमानांतू वेगवेगळे कडेन कोंकणीर बरयले आमच्यागी दाखल आसता एक उदाहरण सांगता जाल्यार केरळा भितर कोच्ची भितर एक डच आशिल्ले थंय डच्चान साम्राज्य आशिल्लें डच गव्हर्नरान एक सस्यशास्त्र बॉटनी म्हणटा पळय सस्यशास्त्र आणि ताजेन आयुर्वेदिक शास्त्र हे दोन्ही वट्ट करून एक व्हड पुस्तक रचयलें हॉर्टस मलबारिकस इंडिकस म्हणून हेंत भितर एक 30 जाण आमगेले आमी GSB लोकांत पैकी न्हय ही पुस्तक नागरी लिपीर कोंकणीर बरयलें अप्पा भट विनायक पंडित रंगा भट हे आमगेले नांव तांकां दिसता आनी तांणी कोंकणीरी तांगेले हस्ताक्षर केलेले आसा आनी एकलो इट्टी अच्युतन म्हणून एकलो मल्याळ प्रांत्याचो एकलो आशिल्लो हे 1670 कितके काय म्हळ्यार 1677 इसवी खबर अशी कोंकणी बरोवपाक यत्न केले हे तांणी नागरिरी बरयलें मुखार येतना पळय केरळांत येवन पळयलें ताका आनी कसले आमगेले भास शिकोवचे लोक ना तर तांणी कशें करताची सहज लिपी थंय कसो आसा मलयाळी लिपी कर्नाटकांत आयिल्ल्यांक 200, 150, 300 वर्स तांगेली भास बरोवं म्हळ्यार साधन ना शिकयता ना शाळे भितर कन्नड शिकले तर कन्नड लिपी वापरना तें जाल्यार तें अशें म्हूण तांणी कोंकणी साहित्य रचयलें आसा म्हटल्यार आमी तें कोंकणी साहित्य म्हणाल कशें ताका गौरव दिवका अशें खरेंच पण 18 शतमानाच्या आदी भितर गोड्डे रामायण म्हणून एक पुस्तक बरयलें आसा तें केरळा भितर जालें गोड्डे म्हळ्यार स्टेज हाजेर वेदिकेर चलोवचे रामायण म्हळ्यार प्रायः ते एक नाटक की यक्षगाना निमित्त नमुन्याचे एक खेळ की अशी कशें की चलत आशिल्लें ताका वापरता आशिल्ली ती भास ती तांणी मलयाळी लिपीर बरयली आनी अर्थाची ते आतां म्हळ्यार एक 7-8 वर्स फाटीक ते आतां परतून नागरी लिपीर करून वापस ते उपजायलें आसा आनी ते पब्लीक केलेलें आसा उजवाडलेलें आसा तें पुस्तक अशी तांगे लिपीर ती भास बरोवचे आसता आशिल्ली गोवा भितर मारता आमगेले आमी कुळार म्हणचे गोवाक आमगेले कुळार म्हणचे हय न्हय ते कुळार गोंया भितर कोंकणी कशी चलता आशिल्ली साहित्य चलता आशिल्लें म्हळ्यार सादारण आमकां एक 19व्या शतमानाचे आदीक येवचें थंय खूब कांय मेळना ताजे उपरांत तुची चड आमकां मेळटा आतां आमी GSB ह्या शृंखलेंत एक सान विसव आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांतून निपुण हांकां गोंयकाण घेतिल्ले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्र कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेच
ही कुटुंबा कोंकणस्थ आम्ही GSB नावाधिक जाले. कुडतर महामाया, पर्तगाळी मठ शाखा, वीर व्यंकटेश देवळ, गणपती शाळा, कॅनरा शाळा, श्रीनिवास पाठशाळा, नलंदा शाळा, बँक, उद्यम, व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ, सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबैले आम्ही GSB. आम्ही GSB कार्यावळेक परतून स्वागत. डॉक्टर मामा, आम्ही तावळी 20वा चिपशी फुडें शेणै गोंयबाबाले विशयारी उलयता आशिल्लेची. वय तशी शेणै गोंयबाब म्हणून एकलो साहित्यकार, ताका आधुनिक कोंकणीचे बापाई म्हणटाची, म्हणजे फादर ऑफ मॉडर्न कोंकणी. ह्या 20व्या शतमानांत आशिल्ले तसलो एकलो लिपिकार म्हणून साहित्यकार म्हणून आमकां आमी आयकून आयले. तशें तागेल नंतर आनी तागेल नंतरा वयले पिळगेन कशा नमनेचे साहित्याचे कृशी केली म्हणून आमकां सांगता. ताजे उपरांत येयले कोंकणी साहित्यकारान पुरा शणै गोंयबाबू तांकां गुरू. शणै गोंयबाब कित्याक गुरू जालो, तागेल काळाचेर 19व्या शेकडेन मध्यंतू आनी 20व्या शतमानाच्या आदींतू तो 1947 म्हळ्यार 1946 तो सरला. ताण आशिल्ल्या काळगट्टाचेर कोंकणी बरोच सोडी उलोवच्याक थंय पुर्तुगाल राजभार गोंयांत सोडना आशिल्लो. ताणें ताचे खातीर मुंबय राबून, पुणेंत राबून, म्हळ्यार गोंयांत करून भायर राबून आपण कोंकणी बरयतलोच, आपण कोंकणी शिकयतलोच, लोकांक कोंकणी भितर तांकां परतून तांकां अक्षरस्थ करतलोच. म्हळ्यार तांणी कोंकणींत अनक्षरस्थ लोक ते करतलो म्हणून तागेलो हट आनी तागेले ते मोग आवय भाशेक ताजे निमित्त कोंकणी बरी जावन वाडून येयली. तशें तूं सांगीन तें नांव की आधुनीक कोंकणीचो तो बापूसू, फादर ऑफ द मॉडर्न कोंकणी म्हणून सांगता कांय दुबाव ना. तागेले निमित्त प्रेरीत जावन खूब लोकांनी मागीर कोंकणी बरोवच्याक प्रारंभ केले आनी विशेश तर जावन मागीर वयले दशकां भितर कोंकणी चांग वाडली. आतां पळय तितले वाडून येवन ताका 40 वर्सां समय लागले. 2006 इसवी भितर खडेरी हाका रवींद्र बाब केळेकराक ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळ्ळी. अशी म्हळ्यार कोंकणी भाशेक तितली तांक आसा, तितली ताकद आसा, ती बरोवच्याक आनी तें दाखोवच्याक जगाक आमकां एक साधन जाय आशिल्लें. ते मागीर वयर पिळगेचे गोंया भितर हांकां मेळ्ळें. पण माधव मंजुनाथ शानबाग म्हण आशिल्लो तो कुमटाचो. कारवारा भितर ताणें पयलें अखिल भारतीय कोंकणी परिशद घडोवन हाडलो आनी जेन्ना एकठांय केली. आमी कोंकणीत बरयतले, एक भास, एक लिपी, म्हळ्यार ती देवनागरी लिपीच. आमी कोंकणी वाडयतलेची त्या काळाचेर तांणी ती एक उमेद दिवन ती भास वाडोवन हाडली. मनोहरराय सरदेसाय हे व्हड नांव गोंया भितर. ताणें कोंकणीचें साहित्याचें इतिहास बरयलो. 450 वर्सां कोंकणी साहित्य कसन जालें, कशें आशिल्लें, कित्या पाड जालें, कशें समजलें, ही सगळी विशय ताणें मनोहरराय सरदेसायान बरयलें आसा. अशी खूब लोक गोंया भितर कोंकणीक परतून आयले म्हणून सांगेत. बाकीबाब बोरकार म्हूण आशिल्लो. बाकीबाब बोरकार भारी सुंदर कविता. पैंजण म्हूण एक तागेले कविता. पैंजण म्हळ्यार कळना, पांयाक पळय आमी घालचे गेज्जे म्हणटात वय ते पैंजण म्हळ्यार तागेली एक कविता भारी एक पैंजनिया म्हणटाची. ते पैंजण म्हळ्यार कोंकणीर सांगताची. हाणें तो ते जोडता मराठीर चड बरयत आशिल्लो, मराठी शिक्षण दिता आशिल्लो जाल्यार आपल्या आवय भाशेक आनीकय चड स्थान मेळका म्हणलें एक उद्वेग, एक उत्तेजन, एक उर्बो म्हणटात एनर्जी ते तागेल्या आंगा भितर येयल्ली निमित्त तो व्हडलो तो साहित्यकार जालो. कोंकणी साहित्य मुखार हाडूंक भारी साध्य जालें गोंया भितर. कोंकणी साहित्य बरोवच्याक देवनागरी लिपी मात्र मान्यता म्हणून तुमी आतां सांगलें. वय ह्या देवनागरी लिपी शिकोवच्याक शाळेंत आनी कसले प्रयत्न करता गी, प्रयत्न चलतस गी आसा. आतां आमी साहित्याचे चड प्रकार थोडे पळयल्यार आमकां ते कशी ते मागीर शिक्षणाक येयलें म्हणून आमकां कळटा. पळय आतां गोंया भितर मात न्हय, गोंया भायर केरळा भितर हांव तुका सांगलें तशीच कमलम्माळ म्हणून एक आशिल्ली. तिणें 20व्या शतमानात आदींतू रघुराम चरिता म्हणून एक पुस्तक बरयलें. कोंकणी तांणी बरयलें तेन्ना मलयाळी स्क्रिप्ट कोंकणीर आशिल्लें.
पूण आज ते केरळांत थंय क्रमेण ही बदलावणी येवन PG कामत म्हणाल एक व्हड मनीस व्हड कसल्याक व्हड म्हळ्यार साहित्याक आनी भाशे कामाक तागेलें एक संस्थान आसा तागेलें एक फावंडेशन आसा ताणें कोंकणी लिपीच बघे कोंकणी कशाक नागरीक लिपी कित्याक जाय अशें म्हणून एक बरयलें पुस्तकाची ताणें प्रकट केलें आसा. मागीर आनीक मुखार येयले तळ्ळे आमकां दिसता दामोदर मावजो म्हणून एक हान्नी पुरा येत तर कशें ना तें हें कोंकणी गोवाचें तूं लिबरेशन म्हण पळय तांणी गोवा सुटको म्हणून कोंकणी विमोचना मुक्ती विमोचना गोवा विमोचन दत्तरी हाका एकदम वेग मेळ आखी गत वाडली कोंकणी साहित्य वाडोवच्याक. तेन्ना हे पौराणीक हें आशिल्लें पुरा बरोवचें म्हळ्यार थीम तें आशिल्लें वचून सामान्य लोकांले बरपाक कंटेम्पररी टॉपिक्स म्हण तूं तें येवन पावलें. दामोदर मावजोले हातूंत भितर आमकां खूब दिसता तो सान लोकांक म्हळ्यार नुस्तेकार म्हळ्यार फिशरमॅन झळक धरतलो तागेल काण बरयता. आनी महाबळेश्वर सैल म्हूण एकलो व्हडलो लेखक आशिल्लो ताणें हे बरयलें लेखना माळाक एक हावटण म्हणून एक पुस्तक आसा. ह्या हावटणा भितर कुंभार हें म्हळ्यार मातयेचें बुरकूळ करतले कसं तांगेलें कश्टा जीवन त्या गोंया आनी कारवारा मदें तुले जाग्यार तांणी आशिल्ले लोकांले थंय ताणें अध्ययन करून तांगेले कश्ट तांगेले जिणा भितर येवचे तोंदरे एक जेवण जेवच्याक दोन प्याज जेवच्याक तांगेले कश्ट पावचे पळोवन ताणें तेजे विशयी एक साहित्य बरयलें. आनी कोंकणी भाशेक कितलो प्रभाव आसा अशें म्हूण ताणें दाखयलें. ते कोंकणी भाशेर हें कश्ट ताणें सांगलें. ते तागेले महाबळेश्वर सैलाल पुस्तक हावटणाक आमगे विश्व कोंकणी केंद्राचे विमलावी पै प्रशस्ती मेळ्ळ्या. ते मात न्हय ताका सरस्वती सन्मान सगळेची भारत देशा भितर वेगवेगळेची भाशेक व्हड भाशेक मेळचे एक व्हड काही कश्ट न्हय. बंगाली 8 कोटी जाण आसाची मराठीक एक 6-7 कोटी लोक आसाची. कोंकणी भाशा उलोवपी लोक सगळे संवसारा भितर 30 लाखा वयर नाच. तस्स लेखांत भितर ताका सरस्वती सन्मान मेळ्ळो. अशी नाना विधात लोक आमगेल्या भितर उपजेलेची त्यांनी कोंकणी साहित्य वाडोवन हाडलें. आनी त्या खातीर एक व्हड एक आंदोलन चिचण गोंया भितर. हें आंदोलन कसं म्हणल्यार कोंकणी राजभास जावका. ही राजभास कडेन 1987 भितर 1987 भितर कोंकणी राजभास जाली. ताजे खातीर खूब तांणी कशें म्हणटा ताका इनिशिएटीव मात घेतल्या पावना ताका एक आंदोलन जावका. ताका मस्त विरोध आशिल्लो लोकांक. म्हळ्यार गोंया महाराष्ट्रांत तांकां जावका म्हणाले कर्नाटकांत तांकां जावका म्हणाले अशी तांणी वांचून वरच्याकाची 1961 भितर 1967 भितर तांगेलें जालेलें ओपिनियन पोल गोंया भितर ओपिनियन पोला भितर गोंया स्वतंत्र उरका म्हण जेन्ना ताका तांणी मत घालो आनी ते मागीर कोंकणी भास क्रमेण जावन ताजे राजभास जाली. आनी कोंकणीक मागीर 1992 भितर देशाचे संविधानाचे 8 वेळेर ताका स्थान मेळ्ळें. आनी कोंकणी साहित्य वाडूंक खूब तांचे भितर आस्पद मेळ्ळो. आनीकय चड लोकांनी कोंकणी बरयली. त्याच वेळार आमगेल्या कर्नाटका भितरची नागरी लिपीर कोंकणी बरोवची एक हें प्रारंभ जालो. हांवें खूब तांचे भितर लेखन बरयल्यांची. माधव पै म्हणून एक मनशान कोंकणीक नाना नमुन्याचे ताणें कशें शब्दकोश हें रचून दिवन आमकां कोंकणी बरोवच्याक मस्त एक उत्तेजन दिलेलें आसा. मागीर कशें म्हळ्यार शाळें भितर तुवें कोंकणीची खबर म्हणलें देवनागरी लिपी तेय गोंया भितर पुरा सर्व कडेन नागरी लिपीची आसा. पोर्तुगीज लोकांनी हें करून दवरलेले रोमी लिपी थोडे लोक आजीक बरयताची तांकां स्वातंत्र्य आसा. बट राजभास जावन नागरी लिपीर मात्र कोंकणी बरोवची आनी ताजेर साहित्य वाडोवन येता. इतले वेळू आमकां कोंकणी आनी GSB जनाले साहित्यक क्षमताये विशयी सांगिल्ले डॉक्टर मम्माक धन्यवाद. आतां एक विशय हांव हें पूर्ण करचे पडटा तुका सांगचें कितें पावता कसं म्हळ्यार आतां उदयबाब बेंब्रे हो गोंया भितर आतां व्हड लेखक मात न्हय ताणें कोंकणीक मुवमेंटाक व्हड एक स्थान घेतिल्लें आसा. व्हडलें घर
म्हळ्यार तागेलें एक पुस्तक आज पाय उक्ता म्हणटात तें उक्ता म्हण एक हांव गोंया वता आसा हें कसं सांगता म्हळ्यार गोवा इन्क्विजिशना म्हळ्यार जाल्यार कळटा सुंदर जावन कोंकणी भाशेर ताणें बरयलें देवनागरी लिपीची आतां थंय बरयलें सगळें देवनागरी लिपीची आतां हांगा जाल्यार आमी 101 मोती म्हण हांव बरयलो आसता ध्रुवतारे म्हण बरयलो आसा हे नागरी लिपीरी आमी बरयलो आसा अशी खूब लोकांना ते आज ही कोंकणीचें साहित्य वाडून येता आसा अशें म्हणून सांगच्याक म्हाका बारी खूश जाता आनी ताजे निमित्त आनी मुखार शाळेंत आमगेल्या गांवांत परत कोंकणी शिकयताची नागरी लिपीरी आनी ते 10 वर्स जालें आनी ते विश्व कोंकणी केंद्राच्या आर्थीक सहाय्यान चालू आसा आनी चड चेडूं आनी कोंकणी शिकूका अशें म्हणून सांगून आयची कार्यावळ आमी हांगा पूर्ण करुया धन्यवाद आमी GSB आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांतून वसणूक आशिल्ले सारस्वत 1,500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जातना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांतून पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांतून निपुण हांकां गोंयकाण घेतिल्ले पोर्तुगीसांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांभवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचेर आसचे कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेच ही कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले उत्तर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीर व्यंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींतू GSB सेवा संघ सुजीत सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB